नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय खूब आसात, पण जो महत्वाचे विशय आयचो पावस, ताका लागून आयिल्लो हुंवार, गोंयभर जावपी लँडस्लायड्स आनी केरळाक वायनाड जे जाला तें, ताका धरून विधानसभे भितर आयिल्लें कॉलिंग अटेन्शन आनी त्याच बरोबर आयिल्ले भलायके संबंधीचे बाकीचे इशू, ह्या सगळे गजालींचेर आमी आज भासाभास करतले. आमचे बरोबर आसात लौकीक बाब शिलकार, जॉयल बाब आफोन्सो, पांडुरंग बाब गांवकार. आणि विशय म्हाका दिसता पावसा वेल्यानूच सुरवात केल्यार बरो, कारण लौकीक त्या पावसाचो हुंवार भायर आयलो आनी त्या हुंवाराचे परिणाम आमकां विधानसभे भितर त्या कॉलिंग अटेन्शनाचेर दिसले. मंत्री कांय गजाली स्पश्टपणान उलयलो, कितें करपाक जाय तें आमकां कोणाक खबर ना अशी परिस्थिती ना, हें मंत्र्याचें आयकतकीर आमकांय कळ्ळें. पूण जें आमकां खबर आसा तें आमी करतले काय कितें हो प्रश्न. रातच्यान पावस पडटालो आनी एक्चुअली मॅट डिपार्टमेंटाचे जे हें आसलें रेड अलर्ट नासलो आनी सकाळीं मागीर तेंच्यांनी ते अपडेट केला की आयचो रेड अलर्ट म्हणून. सो सकाळीं विधानसभा सुरू जावच्या पयलीं भायर जो बोळा चलिल्लो, म्हणजे सगळ्या उदक भरलेलें बिचोले सायडीन नांदोड्याचो रस्तो सगळ्यान पयलीं आमकां येयलो, कदंबा बुडल्या ती, तेजे उपरांत सत्तरी केरी एरियेन जो हुंवार येयलो तो, सांखळेन उदक भरला तें, सत्तरीन घरान उदक भरला तें आमी दाखयलें. सगल्यो गजाली ह्यो एसेंब्ली सुरू जावच्या पयलीं एक एक करून येवपाक लागले. 2-3 केसींनी अशें की तांकां रेस्क्यू करचें पडलें वचून, ते घरान अडकून उरलेले तांकां. आनी तेजे उपरांत जेन्ना हेजो एसेंब्ली सेशन स्टार्ट जालें, तेजे क्वेश्चन सगळे जाले उपरांत कॉलिंग अटेन्शनाचो वेळ येयलो. तेन्ना एक कॉलिंग अटेन्शन युरी आलेमांव, विरेश बोरकार आनी गणेश गांवकार ह्या 3 आमदारांचें जॉयंट कॉलिंग अटेन्शन आसलें. आनी ते वायनाड जो इन्सिडंट लँडस्लायड जाला तेका धरून आसलें. आनी तेजे उपरांत तेजो गोंयचेरूय परिणाम, जो मागीर जे प्रकारचे कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट जाता हे सगळे धरून तेजे गोंयचे परिणाम, हेजे डिटेल डिस्कशन जालें. चडशे आमदार तेजेर उलयले आनी ते डिस्कस करता आसतना चडसो एक जो फाटलो रिपोर्ट आसलो वेस्टर्न घाटाक धरून घाटगिऱ्यांचो, त्या रिपोर्टाचेर सगळ्यांचे म्हणल्यार मागीर तो कस्तुरीरंगन तेजो सेकंड हें म्हणून कस्तुरीरंगन रिपोर्टीन कितलेशेच गजाली कमी जाल्यो, 40% हें देंवयलें म्हणटा ते. आनी हे सगळे परत परत रिपोर्टाची नोंद येवपाक लागली डिस्कशनान. आनी जेन्ना रिप्लाय करपाचो हें येयलो, सगळ्यांचे आमदारांनी मुद्दे मांडले उपरांत, तेन्ना बाबुशाचो पयलीं रिप्लाय आसलो. बाबुशान सांगलें की आपले जे स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आहा ते सगळे कन्सर्न प्लॅनिंग, म्हणजे सगळे डिस्कशन केल्या उपरांत एक अर्थ कळ्ळो की हे सगळे आडयतलो जाल्यार प्लॅनिंग जे जाता, प्लॅनिंग म्हणजे कन्स्ट्रक्शनाचे प्लॅनिंग, हे सारकें जावपाक जाय. म्हणजे जे उत्तर जे मंत्र्यान दिलें सो तेका धरून आसलें की ते इन्स्ट्रक्शन इश्यू करतले स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी, सगळ्या प्लॅनिंग ऑथॉरिटी ज्यो आहा, लोकल बॉडीज ज्यो आहा, आनी स्पेशली TCPक म्हटलां हेंच्यांनी की प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक जाय. खंय परमिशनां दितना, खंयच्यो गजाली ज्यो झोन चेंज करता आसतना ह्यो सगळ्यो गजाली पळोवपाक, प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. तेजे उपरांत मुख्यमंत्री उबे रावले. मुख्यमंत्र्यान तेज्या भायर गेले की फाटीं म्हणजे एक 2-4 वर्सां पयलीं जेणे असोच एक रिपोर्ट केल्लो, लँडस्लायड सुरू जाले तेन्ना गोंयान बायोडायवर्सिटी बोर्डाक धरून थोड्यो एजन्सीज घेवन तेजो एक रिपोर्ट तयार जालो. पण तेजेर तो म्हणपाक तेजेर तितलो विचार जावनासलो, तो आतां परत रिव्यू करता म्हणपाक लागलो. आनी ते करता आसतना तेणी म्हटलें फक्त वेस्टर्न घाट जे आमचे वयर पेडणेच्यान सुरू जाता सकयल काणकोण पर्यंत लागता, मागीर दुसरे वटेन कर्नाटका, महाराष्ट्र लागता, तेच न्हू तर आमचे इंटरनल दोंगर जे आहा तेंची बी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करपाक जायना, हेजी काळजी घेवपाक जाय. तशें एक सेट ऑफ हे तयार करतले, रुल्स तयार करतले. रुल्स म्हणजे इन्स्ट्रक्शनां ते डिपार्टमेंटाक दितले. इतल्या पर्यंत डिस्कशन जालें. पण एक गजाल हितूंतल्यान प्रमोद स्पश्ट जाता की ह्यो सगळ्यो गजाली आतां लँडस्लायड त्यो आमी नॅचरल क्लॅमिटी म्हणपाक शकना, कारण त्यो खंय तरी मनशांनी डिस्टर्ब केल्या उपरांत तेजो जो रिफ्लेक्शन येयल्लो, तेजें रिएक्शन मॅन मेड डिजास्टर म्हणपाक जाता तेजें. आनी तेका आतां गव्हर्मेंटाक एकूच उपाय दिसता की आमी बाबा प्लॅनिंग करता आसतना ह्यो गजाली हें करपाक जाय, काळजी घेवपाक जाय. हांव जॉयला मरावत ह्या मुद्द्याचेर सरकाराक खंय अशें दिसलें की आमी कन्स्ट्रक्शनाक परमिशनां दितना, झोन चेंजाक परमिशन दितना प्लॅनिंग करपाक जाय म्हूण. आतां सरकाराक कोणें सांगिल्लें की हें प्लॅनिंग करना आसतना करप तें म्हाका खबर ना, की एक वायनाड सारकी येदी व्हडली दुर्घटना जावची पडटा जाका लागून आमचे तकले उजवाड पडटा की अरे प्लॅनिंग करपाक जाय म्हणून. अकस्मात भाशणां जर आयकलीं विधानसभेंतलीं जाल्यार एक गजाल सारकी कळटा की थंय कोणूच अडाणी ना.
आमी कितें करतात हें आमकां कळना आनी म्हणून आमी कितें तरी करतात अशी परिस्थिती ना. आमकां सगळ्यो गजाली कळटात आनी तरीकय आमी करतात आनी मागीर जेन्ना एक डिजास्टर जाता तेन्ना आमी अकस्मात सारकें ताण लागतगीर बांय खणप म्हणटा ताका तें करपा लागतात. सो जोयल बाब हो जो आमी फाटले 2-3 ब्रेक आवरां भितर वेगवेगळे डिपार्टमेंटाचेर किंवा विशया विशीं उलयल्यात तो प्लॅनिंगाचो मुद्दो की प्लॅनिंग हॅज टेकन अ बॅक सीट एंड एडहॉकिजम हॅज टेकन अ ड्रायव्हर सीट. हो प्रॉब्लेम न्ही. प्रमोद आमी हेजे फाटल्यानूय आमी हय. खूब फावटी उलयल्या हेजेर विशयाचेर बट इट इज अ व्हेरी सॅड सिच्युएशन दॅट वायनाड हॅज टू बी आवर अ रिमाइंडर फॉर अस दॅट वी नीड टू पुल आवर सॉक्स अप एंड put things in motion. Because of at Wayanad, if you see 280 people lost their lives and around 200 people are still missing. And थिंगा इतले हें जाला की it's a tragedy like of a rare kind, आणि तितून भितर आतां today in the house everybody is making a mention, everybody is condoling Wayanad families who lost their dear and near ones. पण एक गजाल म्हाका प्रमोद हें जायना हजम जायना की when we are doing this rampant hill cutting, ते रातचें जाता काय आनी आमचे कोणाक दिसना काय ओ nobody is really bothered about to take this hill cutting or to culprits to the law or कितें आसा. युरीन एक बरो पॉयंट काडलो. इफ यू सी when Yuri was actually replying somewhere, he said this cannot happen without the blessings of the political powers. Correct. सो हितून भितर हो सगळो मेळ आसून आनी आतां आमी म्हणटा की ना वी शूड नॉट डू हिल कटिंग खंय जावंक ना. यू टेल मी इन वीच पार्ट ऑफ गोवा हॅज देर बीन नो हिल कटिंग. एनी एरिया यू टेल मी वेदर इट्स अरपोरा, अंजुना, तालिगांव, खंयच सांग म्हाका. केपें, कुर्चुरें. हेणें उल्लेख केलो पळय आतां निलेश काब्रालान उल्लेख केलो की रातचे तेजे 4 फॅमिलीक तेणें इवॅक्युएट करची पडली म्हणून. डिजास्टर मॅनेजमेंट आमी व्हडले हें उलयताले डिजास्टर मॅनेजमेंट इज ऑल गियर्ड अप ऑल रेडी एंड ऑल. तांकां कांयच खबर ना ऑल वॉट इज हॅपन इन द नायट. सो डिजास्टर मॅनेजमेंट इज अनदर एस्पेक्ट ऑल टुगेदर. बट इफ यू सी इफ यू आर गोईंग टू प्रोटेक्ट your nature, if you are going to protect your hills, then it has to be a collective effort. I mean, if there is no will behind this and if you are just going to talk in the house and make a public discourse just to grab headlines, I mean, nothing is going to come out of it, and very soon after the assembly is ended, everybody will forget about this. And we'll go back to what we are doing before the assembly. पांडुरंग होच मुद्दो आज हुंवार आयला. कितलेशेच गांव उदकापोना गेल्यात, रस्ते उदकापोना गेल्यात. आज फर्स्ट टायम तर आमकां गाडयो सुद्दां उदकापोना गेल्ल्यो गोंया भितर पळोवपाक लागले. लँडस्लायड्स जाल्यात त्यो अश्यो की अनप्रेसिडेंटेड. पावसाची म्हणत पावस चड पडला काय ना, पावस चड पडला. पण पावस चड पडल्यार सुद्दां एक निसर्गाची स्वताची एक एब्जॉर्ब करपाची कॅपॅसिटी आसता. आज आमी हो ज्या तरेन हो सारको अनियंत्रीत आनी अनियोजीत दोनूय तरेचो विकास जो करपाक लागल्यात तो गोंय भकास करपाक लागला अशें दिसना तुका? हय बरोबर प्रमोद. फुल सहमत आसा. कोणूय गोंयकार ह्या गजाली कडेन एग्री जातलो. कारण जे तरेन फाटल्या कांय वर्सां सावन हिल कटींग आनी जो म्हणजे कसलोच प्लॅनिंग नासतना मेळत थंय म्हणजे फायर ब्रिगेडीची गाडी वचूंक शकना अशा जाग्यार सुद्दां मोठे मोठे बिल्डींग वयल्यात, दोंगर कापलेले आसात. गोंयच्या TCP कडेन आनी कलेक्टरा कडेन दोनूय कडेन मेळून जवळ जवळ 2000च्या आसपास फाटल्या कांय वर्सांतल्यो ज्यो केसी आसा हिल कटिंगेच्यो न्ही, फाटल्या 5 वर्सांतल्यो केसी ज्यो आसा ते 2000च्या आसपास हिल कटिंगेच्यो केसी आसात. म्हणजे हाच्या वयल्यान इमॅजीन कर ह्यो कंप्लेनी येयल्ल्यो केसी कंप्लेनी येयना आनी प्लॉट करून विकिल्ले लोकांनी कितलेशेच आसा, शेंकड्यांनी हजारांनी आसा. ह्यो कंप्लेन येयल्ल्यो सुमारे दोनाय कडेन मेळोन जर पळयलो जाल्यार 2000 केसी आसात फाटल्या 5 वर्सांतल्यो. ह्यो लँड हिल कटिंगेच्यो केसी आसात. हे अशे तरेन जो विध्वंस चल्ला पळय हे आमी फक्त इतकेच खातीर आमी सेवूच आसा की आमचो जो लँडस्केप गोंयाचो आसा न्ही तो असो म्हणजे बीच एरिया आसल्या कारणान मातसो असो फ्लॅट आसा. सो चड आमचे कडेन हें ना. म्हणजे वायनाड आतां जे घडला पळय तो कारण वेस्टर्न घाटाच्या हातून केरळ चड हातून पडटा. आमकां जो भाग मेळटा वेस्टर्न घाटाचो तो धारबांदोडा सत्तरी तो जो बेल्ट आसा काणकोण मेरेन, सांग्या मेरेन, नेत्रावळी मेरेन तो मेळटा. आनी थंय आमची व्हडली लोक वस्ती अशा भागान ना की अशें कितें तरी घडूंक शकता. आनी त्या लोकांनी बरें सांबाळून दवरला. अशें हिल कटींग करून थंय दोंगर कापून थंयच्यान कांय करूंक ना, नाल्यार आमकांय भोगचें पडटलें. करेक्ट. सो वायनाडच न्ही फाटल्या वर्साची
रत्नागिरी जे एके रातीन जे 19 जुलैक रत्नागिरी जाल्लो इन्सिडंट तो आणि वायनाडचो दोन कडेन दोन गोंयच्या दोन बाजूक दोन फाटल्या वर्सा जाल्लो आनी आतां ह्या जुलैन फाटल्या वर्सा जुलैन जाल्लो रत्नागिरी रायगडा आनी ह्या फावटी ह्या जुलैन ह्या लास्ट एका जुलैन जाल्लो हांगा केरळ. सो आमकां दोनूय कडल्यान हे सिग्नल आमी वेस्टर्न घाटाच्या बेल्टान पडटा आनी वेस्टर्न घाटाच्या संवर्धना खातीर जे जे गाडगीळ कमिटीन किंवा कस्तुररंगन कमिटीन जे सजेस्ट केल्ले आसा न्ही खरें म्हटल्यार ते बऱ्या हेणी आमी स्विकारूंक जाय आनी तेचेर इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय. नाजाल्यार गोंयाकूय म्हणजे असो देवा दयेन जावचें न्ही पूण जे चल्ला डेव्हलपमेंट जो कसलोच नियोजन नासतना कसलोच प्लानिंग नासतना जे चल्ला वरबडप चल्ला गोंयाक न्ही ते आमकां एक दिसरी म्हारग पडटले. सामकें एक कितें आहा की हे दिसाक खूब कडेन खूब जाणांक डेंग्यू बी जाता म्हणून सांगता की दोतोर जेन्ना जोर येवपा लागता तेन्ना डेंग्यूची टेस्ट कर म्हणटा. आमी जर आमची बुदवंतपण करून जर ती टेस्ट केली ना आनी जोर जर तसोच आंगार काडत रावले मागीर तुगेले जॉयंट्स दुखपा लागतात, मागीर प्लेटलेट कावंट पडपा लागता आनी मागीर एकदां असो प्लेटलेट कावंट पडटा अकस्मात की गच करून तुगे जिवूच वता. म्हाका दिसता आमी गोंयची सद्या तीच परिस्थिती करतात. कस्तुरी रंगन आसूं किंवा माधव गाडगीळ आसूं हाणें सांगलें आमकां टेस्ट करा रे बाबा म्हण, आमी केलें ना, आमी जोर आंगार काडत रावले. आज अकस्मात आमी विधानसभे उब रावन म्हणटात की आरे जॉयंट्स दुखता मरे, चलपा जायना, सामकें तुगेलें बसून रावचें पडटलें आनी मागीर कोण तरी उठून सांगता की आरे डेंग्यूची गुळी घेतली काय म्हणून. लौकीक म्हाका सांगता आपल्याक कितें तरी सांगपा जाय म्हण. सो लौकीक सांग ह्या दुयेंसाक कसलो दोतोर? विधानसभेत दुयेंताक दोतोर म्हणजे विधानसभेत जेन्ना परत परत माधव गाडगिळाचें नांव येवपा लागलें म्हणून हांवें मुद्दम कॉल केलो तांकां. हय कॉल केलो आनी पयलीं लागना मागीर तेंचो परत कॉल येयलो तेन्ना घेतलो तेन्ना सांगलें तुमची परत परत तुमच्या रिपोर्टाची नोंद घेतली पण तो रिपोर्ट इम्प्लिमेंट जालो ना. ताका फुडें कस्तुररंगन येयलें तितून खुबश्यो गजाली कमी जाल्यो. ते म्हणपा आपली गजाल आपणी सगल्यो गजाली सारक्यो सांगलेल्यो आनी त्यो सरकारान एक्चुली 100% पाळपाक जाय पण आपले कोण मानपाक तयार ना म्हणपा लागलो. आनी हांवें म्हटल्यार आजून वेळ आहा हें सगळें सारकें करपाक काय वेळ गेल्ली आहा? वेळ आजून आहा, त्यो गजाली तुमी 100% इम्प्लिमेंट करीत. त्यो गजाली पाळीत ज्यो नेम घालून ते पाळीत जाल्यार गजाली जाग्यार पडपाक शकता अशें तेणी म्हाजे कडेन आतां एक थोडोच वेळ पयलीं फोनार उलयतना सांगलें. लौकीक इम्पॉर्टंट हें गजाल कारण वेळ गेल्ली ना मागीर कितें हांवें जस्ट सांगलें आज विधानसभे उठून आमी म्हणपा लागतात की आरे सगळे जॉयंट्स बिंट्स दुखता मरे म्हणून. सो दोतोरान सांगिल्लें तें मातशी टेस्टी करया आनी कितें गुळी घेवपा आयल्यार पळोवया. पण जॉयल बाब प्रश्न सादो आहा. आमी एक वटेच्यान हें उलयतात, दुसरे वटेच्यान आमकां वायल्ड लायफ सेंच्युरी नाका, आमकां टायगर रिजर्व नाका, आमकां आशिल्ल्या त्या दोंगराचेर आनी दोंगुल्ल्यांचेर घर बांदपा जाय, दिल्लीवाल्यां खातीर बंगले बांदपा जाय, आनीक तुगेली शेतां तुगेली लँड फिलींग करपा जाय, खंयच्यान मदींतल्यानूच तुगेले हायवे काडपा जाय. एक वटेच्यान उलोवप की आरे शी जॉयंट पेन जाता म्हणप आनी दुसरे वटेच्यान न्हिदून रावप आनी कांयच करप ना. ह्या दुयेंसाक कितें उपाय? खंयचो दोतोर हें निवळावपाक शकता? माधव गाडगीळ नांवाचो दोतोर आसूं, कस्तुरी रंगन नांवाचो दोतोर आसूं किंवा आनी खंयचो दोतोर इस्रो नांवाचो दोतोर आसूं, हें कोणी निवळावपाक शकता काय म्हणटा हें दुयेंस? प्रमोद एक कोणूच निवडपाक शकत ना कित्याक बिकॉज तें करतलो जाल्यार एक्चुली यू शूड हॅव दॅट वील एंड इंटेंट इन यू टू एक्चुली ड्रायव्ह दॅट चेंज यू नो. पूण म्हाका दिसना आनी करपाचें आशिल्लें जाल्यार ही परिस्थिती आयज जावची नाशिल्ली. इफ यू सी हिल्स एक्रॉस गोवा बीन यू नो रॅम्पडली कट एक्रॉस एंड यू नो कंस्ट्रक्शन आयलां थिंगा आनीक हें केलां पयर फाटी तालिगांव एक इन फेब्रुवारी समवेर इट द केस कोर्टा इंटरव्यून जावचें पडलें. आनीक सी द आयरनी ऑफ दीस यू नो दॅट the person, the culprit who was actually found guilty of cutting that hill, he said he doesn't have the money to pay the fee. I mean to pay the penalty. तो म्हणटा आपणाचे बँक अकाउंटात 5,000 आसा म्हणून आनी एक वॉच आसा म्हणटा. आय मीन असली आमची हें जाल्या. But coming back to the point is that now CM has said that they are going to do a study to identify areas which are prone to landslides and all of that is fine. But तरी म्हाका दिसता can the government take a kind of a measured call that they are going to put some mechanism in place that there is no further hill cutting or they are going to take everybody to task whoever is done illegal hill cutting. तें कोण करूंक सोदिना. करेक्ट. So what happens is what is the use of you doing your survey? आता तूं फाल्यां सर्वे करतलो अमूक जागे हिंगा थिंगा कांयच करूंक मेळचें ना म्हणटलो. बट against that again what is happening is completely a contrast. व्हेरी इंटरेस्टिंग जॉयल बाबा हाजेरूच हांव पांडुरंग बाबा म्हऱ्या वता. ह्याच जेन्ना बाबूश मोन्सेरातान सांगलें की आमी ह्यो गायडलायन्स इश्यू करतले, इन्स्ट्रक्शन्स दितले, लोकल गव्हर्निंग बॉडीक इन्स्ट्रक्शन दितले, TCPक इन्स्ट्रक्शन दितले, प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीक इन्स्ट्रक्शन दितले.
ही इन्स्ट्रक्शन्स कोणी पाळटलो? बाबुशान म्हणजे ही इन्स्ट्रक्शन पाळपाय सोडूनच दी. बाबुशान पणजेच्या आल्तिनोचे कितें जाला पळय ते पळोवपाचें. एक स्टडी केस म्हणून एक केस स्टडी करपा खातीर आल्तिनोचो दोंगर घेवपाचो की तो म्हणजे पयलीं जी घरां आशिल्लीं पारंपारीक घरां जी पयलींच्यान आसा पुर्तुगीज काळांतल्यान ती सोड. त्याच्या उपरांत जो एनक्रोचमेंट जाला आल्तिनोच्या दोंगराचेर तो तूं जर पळयला जाल्यार एक दीस थंयसर सुद्दां लँडस्लायड जावं शकता इतकी भयानक परिस्थिती आसा. आनी हो जो भाटल्यांतल्यान वयर आल्तींतल्यान भाटल्यान जो रस्तो सकयल देंवता थंय कांय वेळा बारीक बारीक पावसाना कोसळटाय बी ते सिग्नल दिता तो हे म्हणजे जर बाबुशाक खरी जर हें आसा न्हू चिंता जर आसा जाल्यार तेणी पयलीं आल्तींचोच सर्वे करपाचो आनी आल्तींचोच एक केस स्टडी म्हणून हें करपाचो घेवचो की बाबा आल्तीनाची परिस्थिती कितें आसा. दुसरी तालिगांवचें एग्जाम्पल जोयलान दिलांच. आनी ही दोनूय कॉन्स्टिट्युन्सी बाबुशाकूच लागता. म्हणटकूच ताणें पयलीं हें पळोवपाचें आनी अशेंच गोंय प्रमोद हें आमी हे पॉलिटिशियन जे उलयता पळय ते केन्ना करचे ना आनी तांकां काय पडलेलें ना ते व्हडले गोंयचे. हांव सांगता तुका ते फक्त आपल्या मंत्री पदां मेळोवपाची आनी आपले कॉन्स्टिट्युन्सी पळोवपाची ताका गोंयचें पडलेलें ना तांकां. ना ते कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ते दोंगर आसात न्ही ते कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयतना कशें पळयता तो प्रश्न. सामकें लौकीक बाब हें जें सांगलां की आपूण TCPक इन्स्ट्रक्शन दितलो, PDAक इन्स्ट्रक्शन दितलो, लोकल गव्हर्निंग बॉडीक इन्स्ट्रक्शन दितलो. इन्स्ट्रक्शन दिवप बरें आहा, पाळप जातलें कारण हें सेशन स्टार्ट जावचे पयलींच तुगेले TCP मिनिस्टर आनी बाबूश मोन्सेरात हांचे मदीं पेटिल्लें तें मागीर तांगेलें सकाळीं पेटिल्लें तें सांजे मेरेन ताचेर वचून कोणें तरी तुगेलो उदक घालें तें आतां परत पेटना जाल्यार पुरो अशी परिस्थिती न्ही. प्रमोद सारकें इन्स्ट्रक्शनय दितलो म्हटलं तर एक्चुअली आयज हावजान विश्वजितू असले आनी चडशीं इन्स्ट्रक्शनां आहा ती तेजे ऑथॉरिटीकूच लागता. PDA आसूं TCP डिपार्टमेंट आसूं आनी इन्स्ट्रक्शनां आयज तेंच्यांनी एक बरो डिबेट जालो ह्या विशयाचेर सजेशनां येयलीं आनी त्या हितूंतल्यान आनी पयलींचे रिपोर्ट आसले गव्हर्मेंटाचे इम्प्लिमेंट केल्ले नासले ह्याच सरकारान केल्ले बट ते इम्प्लिमेंट केल्ले नासले. तितूंतल्यान तेंच्यांनी एक अशें टेंटेटिव्ह अशें हें काडलें आनी असेंब्ली सेशन जावन CMान बसता आनी त्यो गजाली परत एक सगळे फूल प्रूफ रिव्यू घेता म्हटलं तेजो आनी फूल प्रूफ इन्स्ट्रक्शन इश्यू करतलो अशें म्हटलें. आयज सकाळचे आदेसाक वायनाडचें डिस्कशन जालें. आयजचो जर आमी बिझनेस पळयलो जाल्यार बिझनेसान आनी एक बिझनेस सोंपतलो म्हणजे डिमांड सोंपतलो तेन्ना बील येतलें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचें बील. आमी तेजी बातमी येयल्ली पयलीं कॅबिनेटान अप्रूव जाल्या उपरांत थंय अशें बी आहा की ODP भितर जी थोडी कन्वर्जन्स वा झोन चेंज जाल्ले तेजेर जर कोर्टाच्यो ऑर्डर आहा जाल्यार ते ओवररायड करपा सारके एमेंडमेंट्स येवपाचे. सर एके वटेन त्याच हावजान सकाळीं जेवच्या पयलीं आमदार कश्यो गजाली सांबाळ्यो कशें गोंय सांबाळ्यो कशें जमीन आनी लँडस्लायड कश्यो एवॉयड करया ह्यो गजाली करता आनी असेंब्ली सेशन आयच्या दिसा सोंपता म्हटल्यार असलें एक बील इंट्रोड्यूस जातलें. सो ह्याच हावजान हे सगळ्यो गजाली आयच्या दिसाक जातल्यो. आमी हाजे पयलीं जोयल बाब उलयतना म्हणिल्लें की दीस असेंब्ली हॅज बिकम अ हावस ऑफ कॉन्ट्रास्ट म्हणून. ती सकाळीं एक उलयतात सांजे दुसरें करतात. पयर आमी कला अकादमीच्या बाबतींत तेच म्हणिल्लें की पयले दीस तुगेलो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर सारको जोशान तुगे भाशण दिता दुसरे दीस सकाळ फुडें मुख्यमंत्री उठ्ठा आनी ओपोजिशन सांगता सगळे गजाली मानून घेता. सो अशी एक विचित्र कॉन्ट्रास्ट हो चल्ला. आज जेन्ना हो हुंवार येता आज जेन्ना ह्यो लँडस्लायड जातात आज जशें पांडुरंग बाबान सांगलें तें गोंयच्या उत्तरेक एक तुगेली डिजास्टर जाता दक्षिणेक एक डिजास्टर जाता वेस्टर्न घाट्सूच सगळे. आमी शिकनात आमकां अक्कल नाशिल्ल्या भशेन आमी वागतात आनी तें वागप आमचें चालूच उरता अक्कल नाशिल्ल्या भशेन. जशें लौकिकान सांगलें तशें की हो जो फूल कॉन्ट्रास्ट आसा हो कॉन्ट्रास्ट बंद कसो करप. कारण तुमकां दिसना आज मुख्यमंत्र्यान हो चार्ज स्वताच्या हातांत घेवन ते मागीर तुमगे दोन मंत्री एकामेका कडेन झगडटा आसत कित्याक तांगेली एकामेका कडेन किजिलां आसत ती त्या मंत्र्यांची किजिलां. बट जेन्ना गोंयचो प्रश्न येता तेन्ना डोंट यू थिंक इतल्या सेन्सिटीव विशयाचेर मुख्यमंत्र्यांनी चार्ज घेवन ही नीड्स टू पूट सर्टन थिंग्स इन प्लेस. ते जावंक शकत ना प्रमोद. यू नो वाय शकत ना म्हणटा तुमी. इट इज नॉट पॉसिबल एट द रेट एट वीच वी सीन चेंजीस ऑफ द लँडस्केप चेंजिंग यू नो because number one hill cutting जाता कित्याक because there is value to the hills. No, I mean everybody wants a hillside locale. You know, everybody wants to build a bungalow perched on the hill and you know a good view of the green and all of that. दोंगराचेर रावन सिटी पळोवपाचें एक हें आसता. सो आनी that money is big. हार्टाच्या पेशंटान चड तेलकट खावपा जायना.
आमची ती परिस्थिती जाल्या आमकां हिलारचेर रावन तुका सिटी पळोवपा जाय आनी एक वटेच्यान आमगे कोलेस्ट्रॉल तुगेलें सुमारा भायर गेलां. हय पूण हितून भितर देर इज बिग मनी प्रमोद. इट इज नॉट अ फ्यू लॅक्स or a few crores. I mean it's going into multiple crores. The transaction itself is huge. So in this kind of a scenario, I don't think, unless you say no, okay fine, we are going to completely ban this, then it's fine. But the way things are going, everybody knows. तुका अपेक्षाच ना. उपेक्षित ना. आनी इवन लोकिकान म्हणल्यार तेजेर हांव मातसो एक फर्दर वयता. आयज बिल इंट्रोड्यूस जावपाचें आसा. The bill is completely taking control of the situation to an extent that tomorrow a common citizen cannot take redressal of court. So whatever has been decided is decided and that's about it. So तुका फाल्यां तें चॅलेंज करतलो म्हणून कोर्टान गेलो, that becomes a block. So हितून भितर कितलो फरक आसा पळय. If you say that there has सकाळी हे कॉलिंग अटेन्शन करप आनी सांजे त्याच दिसाक हे विधेयक काडप. या So then your intention doesn't match, your will doesn't match when you say that व्हडल्यो गजाली केल्यो आनी सांगले आमी अशें करया तशें करया आतां बंद करया तें बंद करया. Correct. आनी तूं करता दुसऱ्यांच. व्हेरी व्हॅलिड क्वेश्चन बिफोर आय गो टू लौकीक. पांडुरंग बाब एक गजाल खरें न्ही, जे दिल्ली सावन हैदराबाद सावन आनी खंय मुंबय सावन जांकां येवन जशें जॉयल बाब सांगता तशें हिलाचेर एक बंगलो घेवन तुगे अशें गोंय पळोवपाक जाय, ते गोंय साल्वार करपाक येवचे नात. आनी ते फाल्यां ते जर ढिगारी सकल आयले न्ही, त्या ढिगाऱ्या सकलूय वचचे नात. ढिगाऱ्या सकल आमी गांवचे लोक वतले, जे गांवांनी रावतात ते वतले, जे आज आमकां हुंवार येतकीर दिश्टी पडटा. ह्या हुंवारा भितर उदका पोंदा आमचे गांव गेल्यात. कोण दिल्ली सावन येवन व्हडले व्हडले बंगले घेवपी गेले नात. ही अक्कल आमकां केन्ना येतली काय येवचीच ना म्हणटा तूं? ना येवची ना म्हटल्यार कशें जालां की हांवें तुमी सामकोच निराशावादी करून उडयलो म्हाका. निराश म्हणजे हे एका गजाली कडेन, बाकीच्या गजाली कडेन निराश ना, पूण हे एका गजाली कडेन आसा. कारण आमचे ते ज्यांचो इंट्रस्ट आसा पळय हातूंत, एखाद्या बांदकाम वेवसायांत म्हण किंवा जमीन डिलिंगेन, तेच लोक सत्तेन आसात आनी तेच लोक सगळे चलयतात राज्य. म्हाका सांग, तुजें म्हणजे कोण आयकतलो? हांगा जस्टीस म्हणजे न्यायालयात हेंचेर खटले आंगलट येवपाक लागले, हेंचे डिसिजनां न्यायालय फिरोवपाक लागली, न्यायालयान हेंकां 2-3 फावटी धपके दिले. सो आतां हेंचे इतके मेरेन हे पावल्ले आसा आमचे हेजें की न्यायालयाकूच बायपास सुद्दां करूं येता काय कितें, अशा प्रकारचो जेन्ना विचार करतात ही आमची सरकार, आमची यंत्रणा, तेन्ना तुवें आमी सर्वसाधारण मनीस आनी कितें उलयतलो गोंयकार म्हणून. सो म्हाका दिसता की म्हणजे जर न्यायालयाक कोण भिना, तुका आनी म्हाका कसं भितले काय म्हणून. म्हणजे हेच ना, आमी आशाच सोडलेली आसा सगळी. सामकें आशा सोडिल्ल्या. म्हाका इतलोय निराशावाद म्हाका सारको पांडुरंग बाब हरशीं आमगेलो आशावादी मनीस, कवी मनाचो मनीस. आज लौकीक बाब ताका सुद्दां ह्या विशयाचेर जेन्ना पावता तेन्ना तो म्हणटा पेशंट ICUक आसा आनी ताका ICUंतल्यान तो भायर सरून जनरल वॉर्डां येतलो अशी आपल्याक अपेक्षा ना म्हणटा तो. प्रमोद दिसता तुम्ही हेच्या पयलीं उलयतना म्हटलें की असल्या सिच्युएशनान मुख्यमंत्र्यान ते आपली ऑथॉरिटी दाखोवंक जाय, चार्ज घेवंक जाय. पण आतां आयज जे बिल इंट्रोड्यूस जाता हे फाटल्या 1 वीक पयलींच्या कॅबिनेटान पास जाल्ले. आतां कॅबिनेटान पास जावन येयल्ले बिल हे सगळ्याची मान्यता येनू दिले न्हू, ताका कोणी थंय ब्लॉक करूं ना. एसेंब्लीन इंट्रोड्यूस जातले, पास जातले तेन्ना ते सरकाराची एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आहा. सो हेका आतां जबाबदार कोणाक धरप? तुमी जेका चार्ज घ्या म्हणटा, ऑथॉरिटी घ्या, तो तितलोच रिस्पॉन्सिबल जालो ना. एब्सोल्युटली यू कॅनॉट फायनली वेअर द बक स्टॉप्स असो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना बक्स मे गो टू मेनी बट बक स्टॉप्स ओनली एट वन प्लेस न्ही जॉयल बाब. हे जर सादी गजाल न्ही. कारण एक आसा की गोंयचें बाबा जर गोंयच सारकें उरलें ना, गोंयकारूच जर उरलो ना जाल्यार वॉट इज द यूज ऑफ दीज बक्स असो एक प्रश्न येतलो. दुसरो प्रश्न येतलो की जर लोकांच्या जिवाचो जर आमी विचार करतात आनी लोक जेन्ना आज हुंवार येवन आमकां गांव उदका पोंदा गेल्ले दिश्टी पडटात, तुमचो लोकांक सजेशन कितें? कारण म्हाका एकदां दिसता की पांडुरंग बाबान जशें म्हळें, आमचे लोक तरी खंय रियॅक्ट जाता ह्या गजालींचेर. जॉयल बाब. म्हाका दिसता प्रमोद तूं सांगता तें सामकें. आतां तो चळवळ आमची पयलीं जाताली तशी जायत ना. आतां आय डोंट नो वॉट इज गॉन रॉंग. मे बी because there are too many vested interests within the community also, within the people also. People are, I think, also to be blamed in this whole thing. It is not just the politicians, because खुबशे जाणां आसा ते भायले येता ते बरे आसा, आमचे गोंयकार ओगी बरे बसता. सो आय डोंट नो व्हाय पीपल, वी डोंट सी एजिटेशन्स like the coal agitation maybe, or maybe the earlier agitations which we had, so many agitations. गोवा बचाव अभियान आशिल्लें तेन्ना
ती आशिल्ली तसली आतां दिसत ना. पीपल आर जस्ट वेटिंग अँड वॉचिंग हेल्पलेसली एज द हिल्स गो डावन, एज ट्रीज कट डावन. I don't know, a sense of helplessness has maybe come into the system because एक हे ना तांकां एक maybe there is a brute majority on one side and there is a minuscule minority on the other side. Maybe that could be an equation. But there is a complete paradigm shift in the way Even people the are attitude of the people. attitude of the people. हांव पांडुरंग बाब लास्ट इतलेंच तुमकां विचारता क्विकली, लोक रिएक्ट जायनात हाज्याय बाबतींत तुमकां एक पत्रकार म्हण निराश येता? निराशा लोक रिएक्ट जायना अशें न्ही. लोकांनी दिल्ले आतां आमी भोगता पळय, आमी सगळे जाण लोकूय आनी आमी सगळे, हय हे लोकांनीच दिल्ले वर्डिक्ट. सलगपणान जेन्ना तूं 3-3 फावटी जेन्ना एकट्याच मनशा कडेन किंवा एकाच पार्टी कडेन सत्ता दिता पळय, तेन्ना तांकां इतलो हे येता कॉन्फिडन्स की अरे आतां आमी कितेंय करूं शकता. कारण लोक आमच्या तोंडार आसा न्ही. करेक्ट. पयलीं आमकां कितले 20 दिता, मागीर आमकां 17 येता, मागीर आमकां 22 दिता. अरे आमच्या वांगडा लोक आसा म्हणून आमी ते करता. सो हो कॉन्फिडन्स तांच्या मदीं येयल्लो आसा. तर हे लोकांनी दिल्ले राज्य न्हू तांकां निवडून. आतां तूं म्हणे हांव काय उलोवं शकना हाचेर. हांव इतल्याचेर थांबतां, इतल्याच कारणां खातीर थांबतां की पांडुरंग बाबान म्हाका एक बऱ्या मुद्द्याचेर हाडून दवरला. काल संसदे भितर भाशण करतना एका खासदारान बरें म्हणिल्लें की जें हांव मातशें चेंज करतां, पांडुरंग बाबान जें सांगलां ताका लागून की वी नीड टू रिमाइंड अवर पॉलिटिशियन्स दॅट यू नीड टू बेंड बिफोर द पावर ऑफ पीपल अँड नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू बेंड बिफोर द पीपल इन पावर. आय थिंक ही गजाल आमी लोकांनीच हाची जाणीव आमच्या राज्यकर्त्यांक करून दिवची पडटली. ना जाल्यार आमकां आनी तुमकां अशें एक लँडस्लायड जावन ढिगारापणाक जर वचपाक चड वेळ लागचो ना आनी तेन्ना तुगेलें दुख गळोवपाकय हेच राजकारणी येतले आनी आमचें आनी तुमचें जें नुकसान जातलें तें मात आयुश्यभर भरून येवचें ना. इतलीच जाणीव दवरया. इतल्याचेर थांबता. लौकीक बाब, जॉयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.